सुवार्थेंतले जेजून शिकयलेलें भावार्थाचें विधान आज सासवाच्या कणाच्या आणि चाकराच्या निदर्शनांत विणलां। तें विधान एके रितीन सगळी लुकाची सुवार्थाच विवरिता। तितलेंच न्हय, जेजूक आनी ताचे सुवार्थेक स्पंदन जावची रीतच सुचयता। आयची सुवार्ता एक मागणे आनी एक मनोभाव आटापता। सोम्या चढय आमचो भावार्थ हे मागणे शिसांनी जेजू लागीं केल्ल्या सर्व मागण्यांचे मूळ म्हणयेत। भावार्थ चोडोवंक विचारलेल्यांक चढयताये विशीं जेजू उलयलोच ना। एकल्या थंय ल्हान तरान तरी तो भावार्थ आसचे विशीं उलयलो। भावार्थाचें व्हडपण जेजू उलयलो ना, बगर त्या वरवीं जावच्या व्हड कामां आनी महात्कार्यां विशीं जेजू उलयलो। हेर उतरांनी सांगचें तर सासवाच्या कणांतलो भावार्थ भुमींत गुंड रमलेल्या तुतीच्या व्हड रुखाक हुमटून काडूंक आनी कुशे प्रकार जाय थंय व्हरूंक लायता म्हणून जेजून शिकयलें। जेजूचेर संपूर्ण भरवसो दवरच्या आनी ताचे कुशेक संपूर्ण समर्पणच्या भावार्थाचें वर्णन हें। शेवटीन जेजूची उतरां भावार्थ्यांचो मनोभाव स्पश्ट करता, तोच चाकराचो मनोभाव। कितें म्हळ्यार आमी चाकर, आमी करूंक जाय आसलें तें मात्र आमी केलां। ह्या उतरांनी भावार्थी झळकता। भावार्थी चाकरा परी सेवेंत आपलो भावार्थ व्यक्त करता। आपणे केल्ल्यांत, आपणे जोडुल्ल्यांत, आपणे आपणायिल्ल्यांत, आपणे शेवट पावुल्ल्यांत भावार्थी पावन जायना। भावार्थ्याक तें पडून वचूंक ना, पूण आपणा थंय हें साध्य करच्या धन्याचेर मात्र आनी आपल्या सेवाकी मनोभावाचेर मात्र ताचें गुमान आसा। भावार्थ सोडोवपाक विचारल्यांक दिल्लो भावार्थ जियोवपाच्या मनोभावाचो संदेशच भावार्थ आसा वा ना तें पारखुचें हातेर जाता।